नीट पेपर रिस्पॉन्सिबल आसा धर्मेंद्र प्रधान हांकां ज्या तरेन सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोटेक्ट करता, भारतीय जनता पार्टी प्रोटेक्ट करता, ताचो निशेध आज देशभर जायत आसा. ताचोच एक भाग म्हणून आज आमी असेंब्ली वायज एक प्रोटेस्ट सुरू केल्या, एक जागृताय सुरू केल्या, भुरग्यां मदीं जागृताय सुरू केल्या, स्टुडंट्सां मदीं जागृताय करपाचो प्रयत्न आसा की कशे तरेन तांचे जे रायट्स आसा, तांचे जे फुडार आसा, तांचो जो फ्युचर आसा तो कशे तरेन डिस्ट्रॉय करता पेपर लीक आनी ह्या बाकीच्या हातून. आनी हे सगळें करता आसतना कशे तरेन भारतीय जनता पार्टीचो जो सरकार आसा तो एका मंत्र्याक वाचोवपा खातीर, धर्मेंद्र प्रधानाक वाचोवपा खातीर हें सगळें करता. बारीक सारीक आमी अशे बारीक आयज आमी मेरशे टिटर हांगा मेरशे मार्केट हो कालापुरा अशे तरेन आमचे बरोबर ड्रायव्हर आसा, बाकीचे आमचे भुरगे आसा, तांकां आमी आज ड्युटी दिल्या की लोकां मदीं वचचें, भुरग्यां मदीं वचचें आनी तांच्या बद्दल जागृताय करची की कितें आमी डिमांड करता ते. 3 गोष्टींचो डिमांड आसा. एक म्हणजे जे FIR लॉन्च केल्या स्टुडंट्सांचेर, दिल्लीत न्हय तर आमी काल गोंयांनूय पळयलें की परवा एक बारीकसो एक प्रोटेस्ट जालो 1000-1500 भुरग्यांचेर. काल सरकारान FIR रजिस्टर केल्या. ह्याच सरकारान FIR रजिस्टर केल्या ज्या सरकारान काल ह्याच सरकाराचे मंत्री येवन रस्तो आडयता पूण तांचेर FIR जायना. पूण एक पिसफूल प्रोटेस्ट करपी भुरग्यांचेर, स्टुडंट्सांचेर हू आर ओन्ली डिमांडींग टू बी हर्ड, हू आर ओन्ली डिमांडींग अकाउंटेबिलिटी, तांचेर FIR रजिस्टर करता. आमची मागणी आसा सरकारा कडेन, ह्या भारतीय जनता पार्टी कडेन, जे सरकार चलयता तांचे कडेन की हो जो FIR जाला गोंयचो आनी भायलो तो विड्रॉ करचो. दुसरी मागणी ही आसा की धर्मेंद्र प्रधान जे एज्युकेशन मिनिस्टर आसा तांकां काडचे. आनी तिसरी मागणी जी आसा ती ही की ह्या सगळ्या गोष्टींचेर अकाउंटेबिलिटी म्हणून जे लोकसभा आसा थंय डिस्कशन करचें. प्रायम मिनिस्टरान लोकांक जबाब दिवचो पडटलो की भुरग्यांच्या फ्युचरा कडेन जो खेळ चल्ला तो कित्या खातीर. म्हजे बरोबर आमचे ट्रेवर फर्नांडीस आसा जे हांगाचे यूथ लिडर आसा, स्टेट यूथ लिडर आसा, आमचे बरोबर स्टुडंट्स आसा, आमचे बरोबर भुरगे आसा जांचे फ्युचर इज एट स्टेक. वी हॅव स्टार्टेड दीस मुवमेंट. दीस इज जस्ट द बिगिनींग. असेंब्ली वायज हे चालतलें. सांताक्रुजांतल्यान आमी सुरू केलां. आज आमी मेर्शी सुरू केला, फाल्यां चिमला आसतले, परवा कालापुरा आसतले. दीस वील कंटिन्यू. ट्रेवर वील एक्सप्लेन दीस टू यू. ही इज अ यूथ लीडर हू इज गोइंग टू टेक दीस फर्दर इन द कॉन्फ्रेन्स. आयज घडला पळय आमचे आख्खे इंडियेक जे आमचे दिल्ली घडला पळय आमचे स्टुडंट्सांक जे पिसफूल प्रोटेस्ट सरकारान मातशें हेचेर चिंतपाक गरज आसा. हे नीट एग्जाम म्हणटा पळय इट इज सच एन इम्पॉर्टंट एग्जाम. हे एग्जाम दिवन आमचे भुरगे फुडें डॉक्टर जाता. हे एग्जामीक तुमी लीक करता पळय, फाल्यां पाट उरलेले हेच भुरगे कोणाक लीक करून दिल्या पेपर तेच दोतोर जाले आनी तुमीच पावले थिंगासोर ऑपरेशनाक आनी कित्याक कितें ते करतले. ताका कितें तरी खबर आसतलें. पयल्यार एक कोणाक हार्ट अटॅक जाता ते हड्ड्याक लेफ्टान दवरच्याक रायटान दवरता. तांकां कितें तरी खबर आसूंक जाय बाबा हे पेपर लीक जालो हा पळय सारको रॉंग जाला. धर्मेंद्र प्रधान पळय हा हो हेणें रिजायन दिवपाची गरज आसा. होम मिनिस्टर आनी आमचो PM हेंच्यांनी पासून कांयच एक्शन घेवंक ना तेजेर. तो इम्पॉर्टंट मॅटर आमचे आख्खे इंडियेक, वेदर इट इज बिहार, वेदर इट इज गोवा, वेदर इट इज कर्नाटका, वेस्ट बेंगल, एवरीवे देर आर प्रोटेस्ट गोईंग एंड स्टील द गव्हर्मेंट इज नॉट टेकिंग दिस सिरियसली. आयज आमचो फ्युचर, आख्खो फ्युचर इंडियेचो, आमचे डॉक्टर्स ते हो पेपर लीक जाता पूण TET पेपर लीक जाला तेजेर पासून कांय जावंक ना. आमकां सरकार कितें करूंक सोदता, सगळो डिस्ट्रॉय करता. फ्युचर आमचो हेच भुरग्यांचेर आहा. हे प्लीज आमी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की पिड्यार करचें न्ही. अशें केलें जाल्यार आमी व्हडलें आंदोलन करतले आख्खे गोंयभर. तुमकां एवरीडे त्रास करूंक पडटले. आनी तुमी हेंच्या मुखारान चिंत जेन्झी जे पळय आहा पळय ते तुमच्या बरोबर आसतले म्हणून. हे तुमी केलां पळय ते सारकें रॉंग केलां. थँक्यू. मुवमेंट हे बेसिकली इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू सांताक्रूज. हांगाच्यान आमी सुरवात केल्या. इट इज एट अ व्हेरी शॉर्ट नोटीस. आमचे भुरगे हांगा आयले
आयज जी सुरवात जाल्या ही कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज जातली काँग्रेस पक्षा तर्फे आनी गोंयचे जे बाकीचे व्हॉलंटियर ऑर्गनायझेशन आमी इट इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल थिंग इट इज ऑल्सो विथ द स्टुडंट्स इट इज ऑल्सो विथ द स्टुडंट ऑर्गनायझेशन इट इज ऑल्सो विथ द स्टुडंट विंग ऑफ डिफरंट ग्रुप्स हांकांय आमी मागता की तांणी हाजेर आवाज करचो. काल जो प्रोटेस्ट पणजे जाल्लो स्टुडंट्सांनी केल्लो तोय चेपोवपाचो काल प्रयत्न जालो आमी पळयलें. कशे तरेन आझाद मैदानाक कॉर्डन ऑफ करून स्टुडंट्सांक भितर येवपाक दिलें ना टू स्कटल द प्रोटेस्ट. इतले आसुनूय ते हजारभर भुरगे एकठांय जाले आनी जे भायर येवन तांकां बेश्टाच परते धाडले. आमी मागता की हाजे फुडें तुमी फुडें सरा आमी तुमच्या बरोबर आसतले. ज्या ज्या वेळार तुमी उलो मारतले तेन्ना आमी बांदिल्ले आसा तुमच्या बरोबर रावपाक. कारण दीस हॅज टू एंड समवेर. This is the beginning of student movement. We are going to decide the future of India. पंचायती वाज करतले तुम्ही आता प्रोटेस्ट पंचायती वाज करतले. आमी जो केला ते असेंब्ली वायज केला. आमी मेर्शेच्यान सुरवात केल्या. तो कालापुरा हांगा थंय भुरग्यांक आता दिस विल बी सेन्सिटायझेशन यू विल बी पर्सनली ऑल्सो गोईंग टू द पीपल. दिस इज जस्ट टू अनाउन्स दॅट दिस इज अ प्रोटेस्ट टू वीच वी हॅव स्टार्टेड विथ दीस 3 डिमांड. तो डिमांड कितें आसा ते आमी तुमकां सांगले. डेटाय तुमचे कडेन आमी शेअर करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.